युनायटेड बालरथ युनियनाचे आज हांगा हे मेंबर हांगा उपस्थित आसात। बेजिकली आयची एमर्जन्सीन आमकां एक मिटींग म्हणजे हांगा एक प्रेस आपोवचें पडली ब्रिफींग करपाक, कारण हो इश्यू आसा तो इतलो जेन्युइन जाल्लो आसा। तुमकां खबर आसतली की गेले आमी आतां 2-3 वर्सां कंटिन्युअस हो बालरथाचो विशय घेवन रस्त्यार येता, पूण आमकां जो जस्टीस मेळपाक जाय तो अजून मेळना। की असो हो विशय बालरथाचो इतलो सिरियस कित्याक जाला जाणा की आमचे जे प्रश्न आमी तेंच्या मुखार मांडलेले ते प्रश्नांक आमकां कांयच सोल्युशन ना। बेजिकली आमकां खबर ना की आमचो आवय बापूय कोण। आमी जेन्ना डायरेक्टरा कडेन गेले, आज आमी एज्युकेशनान काल हांवें तांकां अपॉइंटमेंट घेवपाक लायली डायरेक्टराची आमचो इश्यू डिस्कस करपाक, जाल्यार थंय आमकां आन्सर मेळ्ळें की सद्या डायरेक्टर कोणूच ना। गजानन भट आशिल्ले ते रिटायर जाल्ले आसा। फाटल्या दिसांनी आमकां जे गजानन भट लिव्हर गेला म्हणून नागराजन म्हणून जे एडिशनल डायरेक्टर आशिल्ले ते थंय तांणी चार्ज घेतलो। तांणी आमची मिटींग आपयल्ली आमकां आमचो इश्यू एक डिस्कस करपाक की सरकारान एक प्रपोजल तयार केला की बालरथ ड्रायव्हरांक ते मालक करूंक सोदता, पूण ते प्रपोजलाचेर आमी डिस्कशन बी आमचे जनरल बॉडीक जाला आनी ते डिसिजन आमी फुडें कळयतले। आमी आमच्या थ्रू लेटर आमी डिपार्टमेंटाक कळयतले। पूण आज हो जो इश्यू जाल्लो आसा, अशें टर्मिनेशनां ही जाल्लीं आसा आमच्या भुरग्यांक, तांकां आमी जस्टीस मागतले जाल्यार आमकां एक ऑफिस ना प्रॉपर। म्हाजें नांव जितेश गांवकर, पंचवाड्यान रावता। कल्याण आश्रम स्कॉला पंचला 2012 साकून ऑगस्ट कामां हांव। इतली वर्सां म्हाका कांय जावं नासलेलें, कोणी काडपा हें करुना, कांय ना, बरे भशेन काम करतालो। आनी हो पुंडलीक नायक हो अटेंडंट कामां आहा अशें कडेन 2012 जॉयन आनी हो लेट जॉयन जाल्लो। पेमेंट मागलो म्हणून म्हाका टर्मिनेट करपा आयले, पासींग नासलेली गाडी म्हणून 10 तारखे बंद दवरल्या। पासींग ना म्हणून 7 तारखे पासींग सोंपलेलें आनी 10 तारखे बंद दवरली, म्हणल्यार 13 तारखे म्हाका टर्मिनेट केलें। काल पयल्यार काल चेक दिलो, तितून पयले अकावंटाक पयशे ना, चेक घातलो बाउन्स जालो। मागीर परत पुलीस स्टेशनार गेलो आनी सांगलें अशें जालें म्हणून। मागीर तेणी 10 मिनटान घालता म्हणपा लागलो आनी मागीर काल घातलें 3 म्हयन्याचो पेमेंट क्लियर केलो काल। आनी एटेंडन्सा ताका मेळो ना, अजून क्लियर करूं ना। ताका सांगता दीसभर राव, पूण तूं मदली टायमार मी खंय वचनाका म्हणटा। चायो म्हणल्यार वचपाक गरज ना, सकाळी यो सांजे म्हणल्यार हांगा बसून राव म्हणटा। ऑल गोवा कितले टोटल अटेंडंट ड्रायव्हर हा? 422 बालरथ आणि 844 हे आसा सगळे टोटल नंबर। टोटल कितले? 844 म्हणजे आमी जे RTI घातलेले तितूर आमकां जे मेळ्ळा जवळ जवळ 844 11,000 आणि 5,500 म्हणजे तो वाडीव मेळ्ळा। तो फाटले स्ट्रायक केल्लो पळय तेन्ना आमकां वाडीव हय, पयलीं 10 आशिल्लो, फाटल्या सप्टेंबराच्यान आमकां 11 केला आनी तांकां 5.5 केला। टायमार मेळटा पेमेंट? टायमार मेळना, आतां चेकूच येवना गव्हर्मेंटाचे की सेकेंड म्हणजे आमकां इंस्टॉलमेंट वायज चेक येताले। पयलो जुलायान येतालो आनी दुसरो आमकां जानेवारी म्हणजे डिसेंबरान नोव्हेंबरान येतालो। तो हे फावट अजून मेळना आनी कोणाकूच चडशा आमच्या हाका पेमेंट जावना। प्रत्येक फावटी ते आमकां इलिगल गाडी चलय म्हणटा। फाल्यां सकाळीं आतां उसगांव एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना ते ड्रायव्हर आनी एटेंडंट एक्सपायर जाले जाल्यार तांकां तेंचे फॅमिलीक अजून पर्यंत कांयच मेळना। 2012 गजाल ती। फाल्यां सकाळीं आमचे कडेन आमची केस तशीच जावं येता न्ही, मागीर ते भुरग्यांक पेरंट आमचे कडेन झगडटाले, तो आपल्याक जाय तसो गाडी चलयता म्हणटाले। मागीर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना न्हू, पासींग ना म्हणटा ते चलय म्हणटा तशीच गाडी। हेजेर RTO आनी हे कोण एक्शन घेयना। आमची जनरल बॉडी मिटींग जाली आनी तेजेर डिस्कशन जालें आनी ती आमकां कोणाक मान्य ना। जेन्ना आयज आतां गाडयो स्कुलाक फुकट दिल्ल्यो आसा गव्हर्मेंटान, जाल्यार त्यो मॅनेज करपाक स्कुलाक जायना, जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां पात्रां करून आमी कशें मॅनेज करूंक शकता? फाल्यां सकाळीं कितें आतां इन्शुरन्स सुद्दां 4 पटींनी वाडला, पयलीं 28 आशिल्लें आतां 52,000 जाला। जाल्यार फाल्यां सकाळीं कितें आमकां जेन्ना मालक करतले तेन्ना हे RTO आमकां सतयतले, बाकीचो पॅसेंजर टॅक्स वाडटलो, मागीर आमचो इन्स्टॉलमेंट वाडटलो। सद्या ते 3 लाखान सगळें कर म्हणटात, तेच जर इस्कॉलाक मॅनेज जायना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी पात्रांव जावन ही मॅनेज कशें करतले? दुसरें म्हटल्यार गाडयो जुन्यो जाल्ल्यो आसा। बेजिकली कशें आसा, तेंची अजून स्कीम तेणी आमकां डायरेक्टरान नागराजनान आमकां आपोवन व्हेलें तेन्ना तांणी आमकां ती स्किमीच्या बद्दल आमचे व्यू विचारलो आनी आमी तांकां सांगलें कितें, जो पर्यंत आमची जॉयंट मिटींग जायना युनियना बरोबर तो पर्यंत तुम्ही खंयचे फायनल डिसिजन घेवं नाका। तो म्हणपालो हो ड्राफ्ट सध्या आसा, अजून तेजे फायनल डिस्कशन जावंक ना।
पूण तरी आसतना तेणें सांगलां की तुमचे परत आनी कितें जे पॉयंट आसा ते सगळे रिटर्न हाडून दियात, सगळे लिस्टूय भुरगे कितले आसा ते सगळे सबमीट करा. ते प्रमाणे आतां आमचे सगळे तालुका वायज मिटींग जावन आमचे सगळे लिस्टूय वतलें. दुसरें म्हणजे पळय ते आतां स्कीम ते मालक करूंक सोदता. आतां मालक करता आसतना ते म्हणटा कितें EDCचो लोनूय ते दिता. आतां EDCचो लोन हांकां दितले, तो लोन हेंच्यांनी फारीक करप आनी हेंचो प्रॉफीट हांकां कितें उरतलो हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. कारण आतां ह्यो गाडयो म्हणटो ऑलरेडी स्क्रॅपाक काडपाच्यो आसा. त्यो गाडयो काय कंडिशनान ना आसा त्यो थोड्यो आसा. आनी दुसरें म्हणजे हे मॅनेजमेंट आनी जे डिपार्टमेंट पयलीं कशें आसलें सोशल वेलफेअरांतल्यान जेन्ना ही स्कीम चलताली तेन्ना वेवस्थीत तांकां पगार बिगार मेळटालो. जेन्ना ही एज्युकेशन डिपार्टमेंटान शिफ्ट केली पळय तेन्नाच्यान सगळो प्रॉब्लेम सुरू जाल्लो आसा एक्चुअली बेसिकली पळोवपाचो म्हणल्यार.